Just imagine. मिकी पाशेकोक लक्ष्मीकांत पार्सेकर कॅबिनेटासून काढलो. मिकीन आपले रेजिग्नेशन दिले. युनियन HRD मिनिस्टर स्मृती इराणी गोंयान येयल्ली तेन्ना ती फॅब इंडियान गेल्ली कलांगूट. तेन्ना तिका थंय एक हिडन कॅमेरा दिसलो जो लेडीज ड्रेसिंग रूमाच्या वाटेन तेजे तोंड आसले. मिकी पाशेको एब्स्कॉन्डिंग जालो. गोवा पुलीस तेका सोदपा लागली. एप्रिलान सामके ही आमची मेन बातमी आसली. आनी मिकी पाशेको खंय आसा ते बेताळबाडी रेसिडेंस आहा काय खंय आहा, भायर आहा, दिल्ली आहा, बॉम्बे आहा. Just imagine. आणि एप्रिलान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर गोंयान येतालो तेन्ना तेजेर ते टिका जाली. पण एक फोटो बरो व्हायरल जाल्लो की ह्या सायडीक मोदी डिफेन्स डीलाचे मिटिंगेक बसला राफेल डील क्लियर करपाक आनी ह्या सायडीक पर्रीकर गोंयान नुस्तें घेवन असो फोटो बिटो. 15 एप्रील सगळ्या लोकांक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरो व्हडलो शॉक दिलो. बिलां वाडयलीं 14% बिलांची प्रायस वाडयले. आणि देस्तेऱ्यो वाडो बायणां हांगासर 84 घरां डिमॉलिश केली. 7.9 मॅग्निट्युडाचो अर्थक्वेक नेपालान जालो आणि जवळ जवळ 10,000 लोक तितून मेले. Just imagine. पापू 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 पॉप मल्टी टोन हॉर्न्स म्हणजे तरातराचे हॉर्न्स आवाज येता पळय ते बॅन केले. मे म्हयन्यान बॅन. मतलब फक्त हॉर्नाचो आवाज एकूच आसपाक जाय. तरातराचे आवाज आसूंक जायना. ते डिस्टर्ब जाता सारके. 4 मे कुंकळी सामके टेन्स जाले जेन्ना एक भुरगो थंय एलिस्टन फर्नांडीस म्हणून सावरकट्टा जंक्शनाचेर तो एक्सिडेंटान मेलो. कित्याक सावरकट्टा जंक्शनाचेर सदांच एक्सिडेंट जाता आनी सरकारान कितें तरी करचें थंय म्हणजे ट्रॅफिक पुलीस घालचो, रस्तो मातसो वाडोवचो बीन म्हणून लोकांची पयलीं पासून मागणी आसली आनी थंय लोक मरत आसा एक्सिडेंट जावन म्हणून लोक सामके चाळवले आनी बंद कुंकळी ब्लॉक करून उडयले. गोवा गव्हर्मेंटान सामको म्हत्वाकांक्षी हायर टॅक्सी विथ वुमन ड्रायव्हर म्हणून कॉन्सेप्ट काडलेलो. बरो स्टार्ट बीन केलो पण तेंचे बाबड्याचे 2-3 म्हयन्याची सॅलरीच दिवंक ना त्या ड्रायव्हरांक, वुमन ड्रायव्हरांक. गोंयचो यंग फुटबॉलर आमचो रोमियो फेर्नांडीस became the first Indian player to feature for a Brazilian Cup. तेरेकोल गोल्फ कोर्सा आड पेडणेकारांचे आंदोलन चालूच उरलें. मोदी गव्हर्मेंटान 1 वर्स पुराय केले 25 मेक. Just imagine. कोलवाळेची नवी पॉश जेल तिचें उक्तावण जालें. फायनली मिकी पाशेको MLA मिकी पाशेकोन JMFC कोर्ट मडगांव हांगा शरणागती पत्करली. सरेंडर केलो स्वताक जो एब्स्कॉन्डिंग आसलो. Just imagine. वर्ल्ड योगा डे दिसा सूर्य नमस्कार कंपल्सरी करप काय ना हेचेरूय कॉन्ट्रोवर्सी जाली. आणि प्रख्यात आर्किटेक्ट आणि गोयचो सुपुत्र चार्ल्स कुरैया संवसाराक अंतरले. Charles Correa, known to be the world's renowned and India's greatest architect, was the son of Goa. He breathed his last on Tuesday midnight in Mumbai after brief illness. जुनान थर्ड फ्रंट म्हणून सामको बोळ पडपाक लागलो सगळ्याकडे. 3 जुलय विजय सरदेसाय, नरेश सावळ आणि रोहन खंवटे आणि विष्णू वाघा खातीर हो सुवर्ण दिवस म्हणून तांकां सदांच उडास उरतलो. सतीश धोंडांची ठाणे महाराष्ट्र हांगासर ट्रान्सफर जाली. गोयचे BJPचे संघटन मंत्री सतीश धोंडाची ट्रान्सफर जावपाची आसा अशें फाटले 4 दीस चर्चा आसली. आतां कन्फर्म बातमी येयल्या की सतीश धोंडाची ट्रान्सफर महाराष्ट्रांत जाल्या. Just imagine. जवळ जवळ 5-6 महिने झगडी करून लास्टाक चेतन देसाय प्रेसिडेंट जालो GCAचो. प्रुडंटान ग्रीन पीस मटर कशे केमिकल्स वापरून ते विकतात हाचेर एक रुचकर रिपोर्ट केलो. The watane with color and this is the one without color. आणि जाय चण्या रोस. Just imagine. आणि 18 जुलय हो दीस कोण विसरपाक शकता? कोण विसरपाना? लुईस बर्जर डिला भितर गोयच्या एका मिनिस्टराक 6 कोटी लाच दिल्या म्हणून जी आमी न्यूज ब्रेक केली पळय प्रुडंटान आनी तेच्या मागीर सगळी हिस्ट्री तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. मागीर कितें जालें तें 3-4 महिने 3 महिने कितें ती केस चल्ली सामकी. मागीर वाचा सुंदर, चर्चिल, रायचंद सोनी, दिगंबर कामत आनी खूब जाणांची भितर नांवां येयलीं.
फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आणि भारताचो मिसायल मॅन अब्दुल कलाम संवसाराक अंतरले. फोर्स आणि पॅरंट्सांनी अख्खें गोंयभर सकाळी फुडें उठोन अचानक रित्या सगळे हायवे आनी इंटरनल रोड ब्लॉक केले. MOAची मागणी. हे आमकां आयज बील पास करूंक आमी सगळे पॅरंट्सां भायर सरले कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक आसत. आमच्या गोंयांत आयज सरकार ट्युरिजमाचे उलयता, कॉल सेंटर येता, सगळ्यो भायल्यो कंपनी येता. आमी तांकां इंटरव्यू किंवा दिवपाच्यो कोंकणीन. ऑगस्टान सारको सणासुदीचो काळ सुरू जाता म्हटल्यार कांदो मार्केटांतसून गायब जावपाक लागलो. कांदोच मेळना. 100 रुपया किलो बी इतले मेरेन पावलो. 5 ऑगस्ट चर्चिल आलेमांक अरेस्ट केली इन लुईस बर्जर केस. Just imagine. धिरियो लिगलायज जावं शकता, करू शकता काय ना हें थारावपाक सरकारान एक हाऊस कमिटी केली अंडर MLA विष्णू वाघ. सप्टेंबराच्या पहिल्या आठवड्यान पणजेचे मेजर म्हणजे चडशे मेन रस्ते वन वे जाले. म्हणजे न्यू ट्रॅफिक सिस्टम स्टार्ट जाली. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुझा संवसाराक अंतरले. केरी आणि पालये इलिगली पॅराग्लायडिंग चलता आणि ते पॅराग्लायडिंग टेररिस्ट गोंयांत येवन शिकोवन वतात असो सणसणीत रिपोर्ट प्रुडंटान केलो. आणि भर 34 दिसांनी चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बुल फायट धिरियो. CMचे पंचक्रोशी स्कुला कडेन तर 4000 लोक सुमार थंय जमलेले आणि पुलीस म्हणटा ना पयले अशी खूब हें जालें. पण आमी तो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट केल्लो. जवळजवळ 157 झोपड्यो बायणां ज्यो आसल्यो त्यो डिमॉलिश केल्यो. Just imagine. 1 ऑक्टोबर राजेंद्र आर्लेकर मिनिस्टर जाले. 2 ऑक्टोबर प्रुडंटान 9 वर्सां पुराय केली. आणि एक जी खबर मेळ्ळी की गोंयान आतां ह्या गर्मेन येता त्या गर्मेन उदकाची टंचाई भरपूर जावंक शकता. कित्याक सांग गोंयान फक्त 94 इंचीस रेनफॉल रिकॉर्ड केला. जवळजवळ 20% कमी आसा आमी. आणि अंजुणेम डॅम आहा पळय तो तेजो मार्क सुद्दां कमी आहा जो ह्या म्हयन्यान आसता पळय तेज्या पेक्षा कमी आसा. म्हणजे इन शॉर्ट कितें डेली न्हावपाकूच जाय अशें ना न्ही. 2 दिसान न्हाव येता व्हडलें कितें. Just imagine. मिकी पाशेकोक रिलीज केलो जेलींसून. मिकी पाशेको रिलीज फ्रॉम जेल रेमिशन ऑफ हिज जेल टर्म ड्यू टू गुड बिहेवियर. मिकी पाशेको अँड गुड बिहेवियर मेळटा. Just imagine. शिरदोनकारांनी नॅशनल हायवे ब्लॉक केलो 3 वरां खातीर जवळजवळ. कित्याक तांकां सबवे जाय खंय थंय एक्सिडेंट जायत आसता म्हणून. पयलीं पासून डिमांड तेंचो. आमी अंडरग्रावंडाक लागून आमच्या MLA कडेन प्रोसिजर घातलो आसा. आमी 10 फावट तेच्या फुड्यान गेली तर तेणे आमचे कांयच जबाब दिलो ना. आणि आमी हो आयज रस्तो अडयला आमचे सबवे करूंक जाय म्हणून आमी खूबदां MLA फुड्यान गेले पूण MLA आमचे कितेंच करूंक ना. चर्चिल आलेमांव आणि आनंद वाच्या सुंदराकूय बेलीचेर सोडलो. Just imagine. ऑगस्टान कांदो म्हारग जालो आणि ह्या म्हयन्यान दाळ म्हारग जाली. दाळ इतली म्हारग जाली की चिकन घेवं काय दाळ घेवं अशें मागीर प्रश्न पडपाक लागलो. 25 ऑक्टोबर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जालें गोंयान. जवळजवळ 81% वोटींग रिकॉर्डेड वोटींग जालें. 9 नोव्हेंबर एक्टिविस्ट फादर बिस्मार्क डायस नो मोर. डेड बॉडी फाउंड एट स्लूज गेट एरिया एट सांत इश्तें कुपा. 20 नोव्हेंबर अनिल कपुरान 46th इफ्फीचें उक्तावण केलें. Just imagine. 2 डिसेंबर चेन्नई फ्लड्स. कोण विसरू शकता. चेन्नई फ्लड स्टार्टेड. 15 डिसेंबर नाचुया कुंभासार मेक्स इट इन 305 एलिजिबल प्रोडक्शन्स फॉर 88 अकॅडमी अवॉर्ड. ऑस्करा कडेन वाटचाल नाचुया कुंभासाराची. आणि चेन्नईन FC ISL जिखलें. FC गोवाक 3-2 मारले. नो प्रॉब्लम. आमी कितें गोंयकार पळय आमी सुसेगाद. आमी पयल्या टुर्नामेंटाक कितें केलें आमी सेमी फायनलीक पावले. आतां दुसऱ्या टुर्नामेंटाक आमी फायनलीक पावल्या. तिसऱ्या टुर्नामेंटाक आमी जिखले. आमी सुसेगाद रे सुशेगाद जिखोया व्हडलें कितें घाई. कितें जावं FC गोवा कळ्ळें. जिको हारूं ऑलवेज विथ FC गोवा. Just imagine. मित्रांनो हो आसलो ह्या अख्ख्या वर्साचो नियाळ. कळ्ळें तुमकां. आतां तुमकां आवडला जाल्यार तुमी अवश्य म्हाका सांगा. आणि तुमकां नव्या वर्साच्यो हांव हुनहुनीत परबी दिता आणि तुमची रजा घेता. परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. येता तें वर्स तुमकां बरें येवं. 2016 हे सुखाचें आनी भरभराटीचें येवं हें हांव मागता. आनी आयचो जस्ट इमॅजिनाचो एपिसोड हांव हांगाच सोंपयता. आनी चड उलयना. बरें करून रावा. हॅपी न्यू इयर. Just imagine.